साहेबाचे तकली खान त्याने आता ट्रस्ट घातलो भितर. ओके, ट्रस्ट घातलो, आम्ही फायल घेऊन गेली. तो म्हणता तो ऍप्लिकेबल ना. अरे म्हणले गॅजेटान हा ट्रस्ट. मागीर म्हणटा तुम्ही पब्लीक ट्रस्ट, तुम्ही प्रायव्हेट ट्रस्ट. आम्ही म्हणलं माझो मेमोरँडम आर्टिकल दाखयता पब्लीक ट्रस्ट ना. आमकां स्टडी करचो पडटा. आनी स्टडी करचो पडटा म्हणजे कितें? हो टायम स्टडी करपाक असेंब्लीच्या पयलीं तुका फायल दिली 1 म्हयनो पयलीं मरे. म्हणजे पैसे दिवपाचे ना. हांव पोत्तून सांगता, तुमकां जाय ते तुमी चिंतूंक शकता, काय जाय ते कन्क्लूड करूंक शकता. 26 म्हाका तर गोमले, कित्याक हांव थोड्या दिसांक ना हांगा. हांव मातसो म्हणजे तकली थंड करपाक वयता. 26 म्हाका तर गोम. 24 बाबा तुम्ही ते प्रपोजल मूव करूंक ना. आमी 200 लोकांक घेवन येतले. आमकां बाय भाड्याची बैल कोण ना. हे सगळे म्हाजेच मनीस, म्हाजेच घरान, म्हाजो रिस्पॉन्सिबिलिटी. हांवें गेल्या फावटी सीएमान सांगला कितें, तुम्ही जेन्ना झगडी करता ते कितें म्हणटा न्हू, तुमीच झगडी करा. डोंट escalate a problem, which we are respecting. We don't require to escalate the problem by bringing other people. We will come our own. सगळे आम्ही जे कितें करता न्हू सगळे डिपार्टमेंटाक सांगता. काल आय वॉन्ट टू थँक गुरू पावसकर ऑल्सो. कितें जालें सांगताय, तो एकटो मनीस न्हू, एका अक्कल हा. हांव सदांच कितें म्हणटा, तुमचो डिसेबिलिटी कमिशन फक्त पर्पल. I have one motive to change that perception, but I am not convinced disability is doing anything besides purple. I am not convinced. In 2 years, the budget of the disability which they are having for purple, that same budget should be for homeless people, shelter homes, because you will have more than 1,000 people in the next 2 years looking for shelter. There are rape victims, there are abused ladies on the street, there are actual abandoned people. इतले मनीस रस्त्यार हा, कोणाकूय तुमच्या डिपार्टमेंटाक काय पडलेले ना. पयलो म्हाका डायरेक्टर सांगता एकटो, ना आमकां स्कीम करपाक कोणें सांगला. अरे म्हणलें अक्कल यूज कर मरे. गरीब लोक रस्त्यार हा, तुका कोणें सांगूंक जाय स्कीम कर म्हणून? फक्त ते DDS, लाडली लक्ष्मी, ते कितें ते तुम्ही घेवन बसलात आणि काय ना. इतलें जाता हेर का. देर आर सो मेनी स्टाफ इन द ऑफिस, देर आर सो मेनी पीपल इन द ऑफिस डुईंग ओनली दॅट वर्क. ते पावन मागीर गृह आधार, लाडली लक्ष्मी, DDSY आनी कितें पेन्शन. आनी उरलेलें कितें? The people who are not organized, who don't have documents, who don't have anything, where are the hell they are going to go? NGO. And what the NGO will feed them? Then you will come to inspector and say these people are not looked after. त्याचा ह्युमन राईट्स याला माझ्या दारा भितर कॉल करिनासतना वयल्यान पुलिसीन तांकां धमकी दिली, वी कॉट इट ऑन द AI कॅमेरा. तू माझ्या घरान इन्स्पेक्शन येता आणि माझ्या मनशाक तुम्ही धमकी देता, गेट ओपन करे. कितें घातलें आमी तांकां सोडचे ना आमी. पळय आमचें न्हू काय घेवपाचें दिवपाचें ना. तुम्ही इन्स्पेक्शनाक येता जाल्यार आमी आसूंक जाय न्हू थिंगा. पुलिस घेवन येयले म्हणजे पुलीस आमकां धमकी दिता मरे. आता पुलिसाचें काम आमी करपाचें, फाल्यां बंद करतले आमी. GMCन दुसरे GMCन वचूंक जाय. GMC म्हणटा हो आपलो पेशंट न्हू, हेका आनी कितें प्रॉब्लम जाल्यार ब्लड टेस्ट करूंक जाय, एक्सरे काडूंक जाय, CT स्कॅन करूंक जाय. म्हणजे तुका 1 म्हयनो एकट्या पेशंटाक घेवन तूं हॉस्पिटलान भोंव, फक्त घेवन भोंवपाचो. डेट बाय डेट 7 दिसांनी 3 दिसांनी घेवन वचोंकूच जाय आमकां. आणि हो प्रोसेस आमी एकट्या मनशाचें सांगता तुका. हे जर आमी जर 10-20 जाणांक एकदां डेली आमी घेवन वयता, डेली पेशंट आहा आमचे, डेली अपॉइंटमेंट आमकां शेड्यूल करचे पडटा, धाडचे पडटा, आनी जे आमकां त्रास जाता ते आमकां खबर आहा. आतां जर डिपार्टमेंट कोण आहा, सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट, डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट आनी वुमन अँड चायल्ड डिपार्टमेंट, तांकां जर केन्नाय पळोवंक जाय कितें जाता न्हू, तेंच्यांनी येवन पळोवचें. कळ्ळें न्हू. डेली कशें चलता, दोडी हांकां न्हांवपाक व्हरोंक जाय, आनी घरान कशें सिस्टम चलता, घर कशें साफ दवरूंक जाय, कितें जाता तें. इतको मॅन पावर जावं हें काम करपाक. 200 लोकांक पळोवपाक 5 जाण 10 जाणां कडेन काम जायना. एका घरान आमकां 6 जाण जाय हेंकां पळोवपाक. लेडीज होमाकूय तशें आमची एका घरान 10-12 जाण आसतात. 12 जाणांक पळोवपाक आमचे कडेन 4 नर्सीस आहा, 4 नर्सी केअरटेकर आहा. सो हें सगळें करपाक इट इज नॉट इजी. तर डिपार्टमेंट खंयचें आहा तांकां दिसता बाबा हें सगळें अशेंच चलता, हेंचे कडेन जातलें, तेंच्यांनी येवन पळोवपाचें. As you know, I am a volunteer with them, and the work they do, this is primarily the work of the government, especially whichever is whether social welfare or looking, or by the Provodoria, they should be looking after this rather than an NGO taking up this. I mean, it is their responsibility. We can look after, I mean, they should be in the forefront. Just look at the people who are there. Look at their hygiene. Look at their cleanliness. Just come to think of it. And then afterwards, the government is just this thing. I mean, you have money for all these other things like Purple Fest and all. Do it. But also look at these people. I mean, they are our people. Who's going to look after them? If more than 160 to 200 people are just left, will it give a good picture for Goa?
It's definitely not going to this thing. So, and I have seen how they struggle. It's not a joke, coordinating between the doctors, between the government or this thing. I have been going along with them, and everyone is, sometimes it looks they are so impersonal about it. But yes, the Honorable Minister did take the initiative. The Honorable Chief Minister even, they realized it. But it seems the administration is sometimes just so impersonal. They think, you have to just do it. You require some empathy. Government, please, department heads, look at it from an empathetic view. सांगचे म्हणल्यार मेंटेनन्स म्हणल्यार एक व्हडलो एक टास्क असो, कित्याक जे पळय पेशंट्स आसा तांचे समटायम्स दे जस्ट गेट ओवरवर्क और मे बी दे गेट पॅरानॉइड फॉर सम रिजन ऑर दी अदर, कितें तरी जाता तांकां आनी वयता फोडटा, जावं कितें ते टॉयलेट जावं फोडटा, नाजाल्यार आरशे फोडटा, नाजाल्यार आनी कितें फॅनाचेर कितें मारता, फॅन मोडटा, स्विचीस धाडयता, ते सगळे आमकां ऑन अ डेली बेसीस पळोवचें पडटा. आयज केले सारके, फाल्यां परवां परत वयचें पडटा परत ते पळोवपाक. सो मेंटेनन्स कॉस्ट कितलेच जाता. ते आतां मेंटेनन्स कॉस्ट आतां कशें रिकवर करतले आनी कशें कितें करतले ते डॉनल्डान तुमकां सगळे आख्खें इस्कुटून सगळें सांगलां, सगळें सारकें एक्सप्लेन केलां वेर इट इज गोईंग रॉंग. म्हाजो इतलेंच म्हणणें, यू कॅनॉट हॅव इंजिनियर्स इन GMC to look after patients. You require nurses to look after the patients. You cannot have engineers running some art department. You cannot have completely topsy-turvy world. You have to have people, as Bosco sir has said, empathetic people. Now, for God's sake, you are running a social welfare department, a department that is connected to society. And if you are going to have, तुम्ही तो तुमचे लागी तर ते असले empathetic, असले humanity, if they have humanity concerns, then those people should be employed in social welfare department. Correct? Tell us with humanity. Even if you can bring some nurses and putting them in the social welfare department, I think it will make a lot of sense. Because these administrators who are sitting down there, I probably don't understand what humanity is. Probably they don't understand what concerns of people with unfortunate deeds are. We have people who are not looked after properly. That's why they have come on the streets. So tanche pe je concerns asa, their concerns are huge. You cannot just take them to the GMC, or you cannot take them to IPHB and sort out their problems. They are huge. They suddenly blow off their mind. So this is something that has attacked their brain and remained in their brain for so long.